पार्टीचे अध्यक्ष भौमाने गिरीश बाब चोडणकर, त्याचबरोबर आमच्या बरोबर असतात काँग्रेस पार्टीचे सॅबी मेनेझिस आणि हेमराव सावंत. सगळ्यां पयली गोंयांत जे आमचे मुस्लिम बांधव आसा तांकां सगळ्यांक ईद मिलाद उन नबीच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता काँग्रेस पार्टीच्या वतीन. तुमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत शांती, सद्भावना, एकचार आणि तुमच्या जिवितांत तुमकां भरभराटी मेळो अशें ह्या पावन दिसाक हांव काँग्रेस पार्टीच्या वतीन सगळे आमचे मुस्लिम बांधव भगिनी आसा तांकां ह्यो शुभेच्छा दिता आसतना व्यक्त करता. इश्टानो, आयज पत्रकार परिशदेचे दोन विशय आसात. एक विषय जावन आसा म्युनिसिपालिटी इलेक्शना विशयी हायकोर्टाची जी ऑर्डर येयल्या त्या संबंधी, आणि दुसरो विषय हो TCPन करपी घोटाळो. सो हे दोनूय विशय आमचो अध्यक्ष तुमच्या मुखार मांडटलो, जेच्या वरवीं गोंयच्या जनतेक कळपाक बरें की हो सरकार जनते खातीर आसा, ह्या सरकारांतल्यान सुशासन लोकांक मेळटा काय ह्या सरकाराचे उद्देश फक्त स्वताचो फायदो, स्वताचो लाभ आणि भारतीय जनता पार्टीचे जाळवणदार मंत्री यांचोच लाभ. सो खंयचे सरकार आसता ते जनते खातीर आसपाक जाय, लोकां खातीर आसपाक जाय. जे कायदे करतात, जे कितें सरकार करता तेचो शेवटी लाभ हो लोकांक मेळपाक जाय. पण आमी पळयला की फाटली 3 टर्म जाले आता की हे लोकांच्या विरोधी यांचे सगळे आनी लूट, भ्रष्टाचार सर्रास चालू आसा आणि ह्या सरकाराक लज ना. सो आयज ह्या सरकाराची भानगडी उक्ताडार हाडपाक तुमच्या मुखार आमचो अध्यक्ष हे दोन्ही विषय मांडपाचो प्रयत्न करतलो. गोंयकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान संबोधीत करता. थँक्यू अमृता. म्हणजे आमच्या सगळ्या मुस्लिम बांधवांचे दिसाची पदवी मुबारक. जशें अमरनाथ बाबान सांगला, आम्ही एक जो घोटाळो जाला, एक व्हडलो स्कॅम जाला TCP डिपार्टमेंटान. जवळ जवळ 2147 कोटीचे एक स्कॅम विथ रेव्हेन्यू लॉस गेल्या 1.5-2 वर्सांक. आणि हे काँग्रेस पक्ष म्हणना, हे आमचे CAG जे ऑफिस गोंयांत आसा, अकाउंटंट जनरल ऑडिट गोवा, जेची कॉपी हांवें तुमकां सगळ्यांक सर्क्युलेट केल्ली आसा ऑलरेडी. नॉर्मल कायदो कितें म्हणटा TCPंतल्यान की एडिशनल फ्लोर एरिया जो आमी FAR म्हणटात, एक हायट अप टू 20% दिवपाक मेळटा. हो एक कायदो आसा जो कोण एप्लिकेशन करता आणि त्या हाचेर 20% FAR, एक्स्ट्रा FAR दिवपाक अलाउड आसा बाय द वेरियस लॉज that are in force, that is in act प्रमाणे. आणि the town and country planning department आणि गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 2010 हे रेग्युलेट करता. आणि दोन्ही कायदे हे करून ही प्रोविजन्स ज्यांका गरज आसा तांकां दिता. आमच्या सरकारान तितून भितर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे दोघूय इन्वॉल्व आसात तितून. आणि थोडी विदाउट चेंजिंग द एक्ट त्यांचे कमिटीच्यो मिटींग घेतात. आनीक 20% दिल्याक कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटान, आणि ते फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट कोणाक? फ्री ऑफ कॉस्ट सरकाराक. जेन्ना एडिशनल FAR दिता तेन्ना
जी कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट असतात, स्पेशली 5 स्टार हॉटेल्स, जे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट, they run for business and that business runs for profit. So profit motive असता. जेन्ना प्रॉफिटा खातीर हे दितात तेन्ना हे फ्री दितात, पूण तेंचे कडल्यान पयशे एज अ प्राइज ते कलेक्ट करतात. सो सीएजी ची एक नोट माझे कडेन आसा. तो नोट क्लियरली सांगता की हेणी थोडे चेंजेस केले आपल्या कायद्या भितर प्रॉपर हे फॉलो करता आसतना, आणि जवळजवळ 10,73,559 10,73,559 स्क्वेअर मीटर ची एक्स्ट्रा फ्लोर एरिया अलॉट केल्ली आसा in 321 commercial cases, not residential. तो commercial casing दिल्ली आसा. अनेक परत नंतर सर्क्युलर काढला आणि पयलींचे लिमिट आशिल्ले 20% ते काढून उडयला. म्हणजे तुका कितली एफआयआर चडोवपाक मेळटा गव्हर्नमेंटाक, आपल्याकूच पावर घेतल्या आणि तितून भितर एक्टा भितर अमेंडमेंट्स केली ना. आणि अप टू 240% एफआयआर तेणी दिला अप टू एप्रिल 2025. हो जो स्टॅटिस्टिक्स दिला आहे 10,73,559 in 321 कमर्शियल केसेस. हितून टोटल रेव्हेन्यू लॉस जो आमच्या गव्हर्नमेंटाक जाला तो जवळजवळ 2,147 crores. फायनान्स डिपार्टमेंट तितून भितर म्हणटा ते ऑब्जर्व करता की ते म्हणटा एटलीस्ट 1,000 रुपीज तरी घालपाचे, तेही बी ओव्हररूल करता. सो हो ऑडिट करून कितें म्हणटा, इवन फायनान्स डिपार्टमेंटाचे जर मिनिमम 1,000 रुपीज सुद्धा धरलेले जाल्यार तो म्हणटा देर इज अ लॉस ऑफ 107.36 crores. म्हणजे 107.36 crores रुपया लॉस जाला. हे ऑफिशियली आमचे सीएजी रिपोर्ट म्हणतात. सीएजी जे ऑब्झर्वेशन काढल्या सरकाराचे आणि त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केला तातूंतल्यान सांगता. सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ अ स्कॅम ऑफ रुपीज 2,147 crores. हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचे. हाचे पयलीं ह्या मॅटराचेर असल्या मॅटरांचेर त्यांनी त्यांचे पयलींचो जो टीसीपीचो चीफ आशिल्लो ताका स्केपगोट केलो, पूण हेचे फाटल्यान मास्टर माइंड जे आशिल्ले तांकां अजून कांयच केलें ना. सो आमी ह्या हितून क्लियर स्टॅन्ड घेता की हाचेर गोंयचे जे लॉस जाल्ले आसा टॅक्स पेयरा खातीर, आमच्या गोंयचे जनतेक आमचे ऑलरेडी जवळजवळ 35,000 कोटी ते 40,000 कोटी आमचे लायबिलिटीज आसा. डेट्स म्हणटा ते 35,000 crores. आणि तितून तर अशी रेव्हेन्यू लिकेज, रेव्हेन्यू लॉस करप, रेव्हेन्यू स्कॅम. आता हे नक्कीच 2,147 crore जर सरकाराक लॉस जाल्या हातूंतल्यान, नक्कीच हाचे मिनिमम म्हणजे 50% 1,000 crores नक्कीच हे लुटलेले आसात. आणि तितून भितर नक्कीच चीफ मिनिस्टर आणि टीसीपी मिनिस्टर इन्वॉल्व आसतना आणि त्यांचे बाकीचे टॉप ऑफिसर इन्वॉल्व आसतना हे स्कॅम जावपाक शकना. सो हाचेर कारवाई जावची. आमी डेफिनेटली हे जर सरकाराक ह्या मॅटराचेर आमी कंप्लेनी करतले. हाचे पयलीं बी कंप्लेन केल्ली आसा. ह्या मॅटराचेर आमी करतले आणि ते आमी परस्यू करतले. काँग्रेस असताना लोकायुक्त केल्लो. लोकायुक्ताक बीजेपीन कारण त्यांचे मिनिस्टर सापडटात आणि मिनिस्टरांक इतल्यातूच तेणी कशे स्कॅम केल्ले आसा आणि तांकां ख्यास्त करची, तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें, एफआयआर रजिस्टर करची, हे सांगतकर बीजेपीच्या सरकारान
लोक आयुक्ताक टुटलेस केल्ले आसा. सो लोक आयुक्ताकडे हेचेर कंप्लेन करून सध्याची परिस्थिती काय ना तरी सुद्धा आम्ही करतले. जे फोरम मेळटले त्या फोरमाकूय वयतले, कारण हो असो रेव्हेन्यू लॉस असे स्कॅम आम्ही जाता ते पळोवन ओगी बसपाक शकना. तशेंच आम्ही हाचेर सोल्युशन म्हणून आम्ही आमचो सरकार येतकर आम्ही कम्प्लिटली ह्या हितून ट्रान्सपरन्सी हाडपाक पळयतात आणि त्या खातीर एक रिजनल प्लॅन इलेक्शन जालें त्या बरोबर विदिन 1 year मीन्स रिजनल प्लॅन 2028 गोंयकारां खातीर तेजे फ्री एफआर स्पेशली गोवन फॅमिलीज ज्यो 20 वर्सांचो चड जे रावल्ले आसतले, कारण तेंची फॅमिली वाडलेली आसा, एडिशनल जमीन घेवपाक तेंचे कडेन पयशे ना, कारण त्यांनी गोंय विकपाक काडलेल्यान गोंयची जमनीचो रेट खूप वाडलेलो आसा. जे ल्हान ल्हान प्लॉट धारक आसतले तांचे खातीर फ्री आमी हे करपाक शकतात. आमचो सरकार येतकर आमी प्रॉपरली स्टडी करून त्याच क्लिंताचे एरियेक ताका वयर वाडोवपाचे 20% फ्री ऑफ कॉस्ट एफआर आमी दिवपाक शकतात. त्याच बरोबर मुनकारची जितली घरां आसात तांकांय बी 20% एफआर आमी, तशेंच जे नुस्तेकार आसात आणि तांकां एसआरजी सीआरझेड लागता आणि त्या खातीर ते प्लिंथ एरिया वाडोवपाक मेळना, तेंची फॅमिली वाडटा, सो तांकां एक रिलीफ आमी दिवपाची आमी येवजण आमची डिस्कस करून आमी अनाउन्स करतले. आणि हे करता आसतना आमी तेंची कॅरिंग कॅपेसिटी प्रत्येक वॉर्डाची, प्रत्येक गांवची, थंय रस्त्याची कॅपेसिटी, उदकाची कॅपेसिटी, लायटीची, सिवेज हे पळोवन ह्यो फॅसिलिटी आमी एक्सटेंड करतले. अँड बाय प्रिपेरिंग अ व्हेरी ट्रान्सपरंट, व्हेरी कन्सल्टेटिव्ह रिजनल प्लॅन RP 2028 ह्या बीजेपीन RP प्लॅन स्क्रॅप करून बंद दवरून आपली सुटकेस टू सुटकेस हे बिझनेस कंप्लीट चालू केल्ली आसा आणि तितून भितर करप्शनय वाडला आणि जमीन विकता हाचेर खूप इश्यू जाल्ले आसा. ओके, सो हो जालो पयलो इश्यू. दुसरो इश्यू कालची जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा त्या हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर आमी वेलकम करतात की म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हे सरकाराक करपाक भाग पडला. हितूंतल्यान 2 इश्यू कन्क्लुजन जाता. पयलो इश्यू जो आमी कन्विन्स आसा सामके आणि गोंयकारूय कन्विन्स आसा की बीजेपी पार्टी ही खंयच्याच इलेक्शनाक वचपाक भिता. असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं खंयचेय इलेक्शन फेस करपाक भिता, कारण हेणी गोंयकारांचेर अन्याय केल्लो आसा, गोंयकारांचेर अत्याचार केल्लो आसा, गोंयकारांक लुटलेले आसा. कॅश फॉर जॉब, ड्रग्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ अँड ऑर्डर, म्हारगाय हांचेर लोक हेंचेर विटलेले आसात आणि हांकां तापसतात जायना खंयचेच इलेक्शन फेस करपाक. फोंडाचे बाय इलेक्शन कमिशना कडेन सेटिंग करून आणि सारको त्या टायमा भितर अनाउन्स केला आणि हांकां खबर आशिल्लें की ते इलेक्शन स्टे करतले, त्यांचेच मनीस वयतात ते इलेक्शन स्टे करतात आणि तांकां खबर आशिल्लें हे इलेक्शन ते हरतात आणि त्या खातीर तेणी फोंडा बाय इलेक्शन कमिशनाक बरोबर घेवन ते तेणी कॅन्सल करून उडयलें. कशें करून डेमोक्रेसीची थट्टा करतात हे तेतूंतल्यान क्लियर जाता. सो एक तर ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाकूय ते हरतले मेन इलेक्शनाच्या पयलीं, जे फायनली पयलीं आणि खंयचीच तांकां एग्जाम दिवपा नाका. ते एग्जामीक फेल जातले म्हणून तांकां खबर आसा. मेन फायनली चड हरतले, चड सिटांनी ते हरतले हो तांकां भंय आसा. ना तर ते आपली दादागिरी करतात. क्रूड मेजॉरिटी पार्लमेंटाक अशी तांकां दिसता, क्रूड असेंब्ली मेजॉरिटी आसा म्हणून ते कितेंय करपाक शकतात. तांकां कॉन्स्टिट्यूशन लागना, तांकां कायदो लागना. कायद्यान खंयच प्रोविजन नाशिल्ली की हे इलेक्शन कॅन्सल करून म्युनिसिपालिटीक एडमिनिस्ट्रेटर घालप. कायद्यान सगळ्यांक खबर आशिल्लें 5 वर्सांनी इलेक्शन जाता हेचो टायम टेबल सगळ्यांक खबर आसता. 5 वर्सांनी असेंब्ली इलेक्शन जाता तेचो टायम टेबल खबर आसता. 5 वर्सांनी लोकसभेची इलेक्शन जाता हेचो टायम टेबल खबर आसता. राज्यसभेची इलेक्शन केन्ना दिवस ते खबर आसता.
जिल्हा पंचायती इलेक्शन केन्ना जाता तेच खबर आसता, म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जातले म्हणून हे सगळ्यांक खबर आशिल्लें, एडमिनिस्ट्रेशनाक, इलेक्शन कमिशनाक, बीजेपी आणि सरकाराक. तरी आसतना तेणी हे इलेक्शन कॅन्सल केले कारण ते भिताले. म्हणजे त्यांका कायदो लागना, त्यांका कॉन्स्टिट्यूशन लागना. दे आर अबाव कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी वेलकम द डिसिजन आणि म्हाका खात्री आसा ह्या इलेक्शनाक बीजेपीचो प्रत्येक कॅन्डिडेटाक उलोवपाक गोंयची जनता मुखार सरतली. थँक्यू. गिरीश बाब, हे जे पयलीं तुमचो टॉपिक आहलो रिगार्ड्स टू FAR, हितून 20,000 rupees per square meter, that is kind of a levy, right? करेक्ट. 20,000 per square meter, is it feasible, such a big amount? Because that number 2,100 powers, because of that 20,000 per square meter charge. See, to 20,000 square meter जमीन लोर एरिया जेन्ना तूं वाडयता तेन्ना तेका एडिशनल बेनिफिट मेळटा. सो ते कायदो थंय आसतना हेणी तो कायदो एक्ट अमेंडमेंट करता आसतना तेणी केल्ली आसा. सो ते परवडटले आनी ना परवडटले हो तूं हांव म्हणटा कॉमन मनशाक जाका आसा रेजिडेन्शियल असलें गिव इट फ्री. यू हॅव एब्सोल्युटली नो कमर्शियल. वॉट आय एम सेइंग इज फॉर कमर्शियल, तर तो तेचेर बिझनेस करता न्ही, तो तेचेर वाडयता. 5 स्टार हॉटेल जे आसतात तेचेर ते वाडयतात न्ही, तेचेर आनी रेव्हेन्यू तांकां जनरेट जाता, तांकां प्रॉफिट जनरेट जाता. पयलींच आमची स्टेट टॅक्सास आसा आनी तुमी हो रेव्हेन्यू लॉस करता. तुमी तर करपाचें आशिल्लें, तुमी कंप्लीट कायदो फॉलो करून करपाक जाय आशिल्लें आनी ट्रान्सपरंट पद्दतीन ते करपाक जाय आशिल्लें. आनी हे हांव सांगना न्ही, हे तुमची स्टॅच्युरी बॉडी सांगता. दिस इज नॉट काँग्रेस बॉडी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड ऑथॉरिटी. हे गिरीश चोडणकर सांगना, हेमंतनाथ पडळकर सांगना, हे काँग्रेस पार्टी सांगना. ह्या तितून भितर ऑब्जर्वेशन काडलेली आसा. But when your government come, will you all be taking the recommendation from the CAG which says 1,000 rupees, or will you do the finance department with 20,000? Government, what I am saying, we will have a clarity. हांवें सांगलां आमी 4-5 कॅटेगरी करतले. म्हणजे गोंयच्यो फॅमिली जे ल्हान प्लॉट आनी आपले घर आसा, आपली फॅमिली आसा, प्रत्येकाची फॅमिली वाटल्या. सो तांकां घर घेवपाक काय ना, पयशे ना तेंचे कडेन. बीजेपी भशेन लुटमार केल्ले पयशे ना की थंय आमचे हेजे भवन बांदपाक, चंद्राचोरी भवन बांदपा सारके इतले काय पयशे आमच्या गोंयकारां कडेन ना. आनी गोंयच्या घरांची जमिनी खूब म्हारग केल्ली आसा. पूण आसा त्याच प्लॉटान जर तांकां 20% FAR फ्रीली मेळटली जाल्यार तांकां एक रिलीफ मेळटलो. डेफिनेटली आमी मॅनिफेस्टो हेचेर डिस्कशन करून पॉझिटिव्हली आमी ते अनाउन्स करतात. तशेंच मुनकार फॅमिली, मुनकारेर प्लॉट जितले आसात तेंची फॅमिली वाडत आसा, तांकां 20% FAR जर एक्स्ट्रा मेळ्ळो जाल्यार तांकां एक रिलीफ मेळटली. तशेंच CRZ जे नुस्तेकार आसात तांकां प्लिंथ एरिया काय वाडोवपाक मेळना, सो तांकां एडिशनल FAR घालून तांकां वयर काडले जाल्यार बाकीचे कांयच प्रॉब्लम आसपाना. सो ह्यो तर एरिया आमी तांकां दिल्यो, बाकीचो कांयच कमर्शियलांक कितें करतले तुमी? कमर्शियलांक आमी Will you take the CAG recommendation or the? See, I cannot say today what we will do, but definitely we will consider all aspects, including the commercial aspects into it. But whatever we'll do, we'll do it transparently, and we'll consider the revenue source also through it. It's a complete investigation. It's an open and shut case of corruption. ही इन्क्वायरी जनरली एंटी करप्शनान करपाक जाय आशिल्ली. लोक आयुक्तान सू मोटो हेजेर केलो, लोक आयुक्त कांयच करना सद्या. सू मोटो मॅटर घेवपाक जाय आशिल्लें, तरी आसतना आमी गव्हर्नमेंटा कडेन मॅटर दितले. तुम्ही कंप्लेन फायल करतले म्हणले न्ही, कंप्लेन फायल करतना कोणा कडेन कंप्लेन फायल करतले? प्रेस कॉन्फरन्स घेवन विशय सोंपलो. पयलीं म्हणजे एंटी करप्शना कडेन वयतले, लोक आयुक्ता कडेन आमी डेफिनेटली फायल करतले आनी तेची गरज पडल्यार आमी वील एक्सप्लॉयट लिगल ऑप्शन्स. तुम्ही रिजनल प्लॅन 2028 आफ्टर इलेक्शन जर तुम्ही सत्तेनंतर फॉर्म करतले काय इम्प्लिमेंट करतले? न्ही, आमी सद्याक रिजनल प्लॅनाचें स्टेटस कितें आसा? जेन्ना आमी आमचो सरकाराचो रिजनल प्लॅन केल्लो, तेजे तो कन्सल्टेटिव्ह केल्लो, ट्रान्सपरंट केल्लो, ह्या सरकारान तो पेंडींग दवरला आनी नंतर सुटकेस टू सुटकेस 2028 in 1 year
consultative regional plan to the people of Goa. Girish Bab, which mean implementation or आम्ही रोल आउट करतले लाईक रिजनल प्लॅन 2028. सो मेबी इट विल टेक 1 year time to prepare. Girish Bab, तुम्ही स्पेसिफिकली त्या दोघांचेर कंप्लेंट फायल करतले का? जी मुख्यमंत्री जेन्ना आसा गोंयचो फायनान्स डिपार्टमेंट तेज्या अंडर येता, करेक्ट? बाकीच्यो कितले मेजर डिसिजन जाता तेका मुख्यमंत्री तितलोच जबाबदार आसा जितलो टीसीपी मिनिस्टर. टीसीपी मिनिस्टर हो चीफ मिनिस्टर ना टीसीपीचो. टीसीपीचो ओवरऑल चीफ मिनिस्टर आसा तो मुख्यमंत्री. सो जितलो विश्वजीत राणे रिस्पॉन्सिबल आसता तितलोच मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल आसता. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जावपा खातीर तुमी कितें कॅरिंग कॅपॅसिटीची पयली स्टडी करपा पडटली. प्रत्येक वॉर्ड स्टडी करपा पडटलो, प्रत्येक विलेज स्टडी करपा पडटली, प्रत्येक म्युनिसिपल एरिया स्टडी करपा पडटली आनी थंय तेजी रोड सायज कितें आसा, सिवेज कितले आसा, थंय पावर कॅपॅसिटी कितली आसा, आमी कितले कॅरी करपाक शकता. त्याचे परस वयर जेन्ना जाता त्या खातीर आयज जे गोंयांत सगळे प्रसंग येयले आसा ते पंचायत मिनिस्टर म्हणटा ते कॅरिंग कॅपॅसिटी तांचे ते हे करपाचे आसा म्हणून. सो ह्या गजाली ते सांगत आसता न्ही, ते कितले गजाली सांगलेले आसा. तेणी सांगलेले गोंयकारांक सगळ्यांक घर दिता म्हणून. घर गोंयकारांची थंयच उरली आनी आपल्याले व्हडलें घर बांदलें. गोंयकारांक दिली कितली घरां दिली? 3 सिलिंडर दिल्ले म्हणून खूब सांगलेले आसा. तेजेर एक दीस जाता एक्सक्लुझिव्ह प्रेस कॉन्फरन्स आमी तेजेर घेवपा आसा तेंच्या. गिरीश भाई लास्ट क्वेश्चन. ऑपोजिशन लिडर युरी आलिमांव हांणी म्हणलें आमचं सरकार येता तेन्ना व्हेरी नेक्स्ट डे 39A सेक्शन आसा ते आमी एबॉलिश करतले. हाजेर तुमचें मत? येस, वी हॅव सपोर्टेड इट. आमी सांगला आनी आमचे पळय खरगे साहेबांनी तेच सांगला. सो आमी सगळेच सांगत आसा इमिजिएटली जाल त्या बरोबर 39A स्क्रॅप करपाचें डिसिजन. त्या खातीर आमी सगळ्यांक वॉर्न करतात, डोंट ब्राइब दिस गव्हर्नमेंट टू गेट युअर लँड कन्वर्टेड बिकॉज इट विल बी स्क्रॅप्ड. गेली सर 6 महिने राहिलेले आहेत निवडणुकीला साधारण. आदायांची परिस्थिती काय आहे? अलायन्सची टॉक्स आम्ही ऑलरेडी इनिशिएटिव्ह केलेले आहेत आणि या 2 दिवसात आज किंवा उद्या जसे कोणाला वेळ मिळेल, स्पेशली आरजीपी आणि आमचे आम आदमी पार्टी तांकां जेन्ना पावतले जाल्यार आमी आयज तांचो अरविंद केजरीवाल आसा तो गोंयान आसा. सो तुमी तांकां बरयल्ले, सो तांचे कडल्यान रिस्पॉन्स येयला कारण डिसिजन मेकर तो आमगेलो सेंट्रल. नॉर्मली लोकल युनिट्स असतात तांचे कडेन. पूण अलायन्साचे डिसिजन ती नॅशनल पार्टी जाता न्ही, सो तांचे आमचे अलायन्स अल्टिमेटली हायकमांड घेतलो, सगळ्यांचे दोघांचे हायकमांड घेतलो. सर पंजाबमध्ये आप काँग्रेसच्या विरोधात करता, मग गोव्याची परिस्थिती आप संदर्भात काय करणार? गोव्यामध्ये आम्ही गोव्याची गोंयकारांक कितें जाय, गोंयकारांचो आवाज कितें आसा, गोंयकारांचो सेंटिमेंट कितें आसा, आमी तो फुलफील करपाचे प्रयत्न ती करता. चर्चा? आमकां आमी गोंया खातीर सद्याक करता. ओके. आमी सद्याक गोंयचो विचार पयलीं करूया. गोवा सेव करपाक जाय, गोंय सांबाळपाक जाय म्हणून गोंयकार आसा म्हणटा तुमी सगळे एक जाय. आणि गोवा फॉरवर्ड संदर्भात काय असेल सर? दुसरे एक विचारत दुसरे गोवा काँग्रेस म्हणून एक पार्टी ना आमी जेन्ना खंयची पार्टी रजिस्टर जाता तेन्ना तांकां एक प्रोसेस आसता. इलेक्शन कमिशनाचो इज अ लेट डावन प्रोसेस. ऑब्जेक्शन मागता तेंचे कडेन. सो त्या हेजे प्रमाणे आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली, म्हणजे हांवें फायल केल्लें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. 11 जुलय 2026 एक ऑब्जेक्शन फायल केलें. मागीर एलओपी युरी आलेमांव हाणें 27 जुलयाक फायल केलें आनी 2 ऑगस्टाक आनीक आमच्या फ्रंटलान फायल केली. त्या भायर आनी खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्ली आसा. आमकां ऑब्जेक्शन आसा तें गोवा काँग्रेस नांवाचेर. गोंयांत पॉलिटिकल पार्टी कितल्यो येवपाक शकता, आमकां तेजेर कांयच प्रॉब्लेम ना. इट्स अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. पूण तें मुद्दाम जावन गोंयकारां भितर कन्फ्युजन करप आनी वोट स्प्लीट करपाक बीजेपीन एक षडयंत्र करप आनी ही पार्टी रजिस्ट्रेशन करपाक वयता आसतना गोंयचे जे एजीची टीम आशिल्ली ती दिल्ली कितें करताली, म्हणजे हाजे फाटल्यान हेतू जो आसा ही गोवा काँग्रेस पार्टी रजिस्टर करपा खातीर इनिशिएटीव हो बीजेपीन घेतला हो सारको क्लियर आसा. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शन फायल करता, कारण इट इज अ क्वाजी ज्युडिशियल प्रोसेस, म्हणजे ऑब्जेक्शन फायल करतकर ते ऑब्जेक्शन कन्सिडर जावपाक जाय आनी ते ऑब्जेक्शनाचेर तेणी स्टडी करपाक जाय. सो आमकां अशें दिसता की इलेक्शन कमिशनान ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा
गोवा काँग्रेसचे नावाचे आमचे नाव यूज करप आणि अनेक पार्टी गोंयांत हाडप बीजेपीक मदत करपाक. सो आमचो इलेक्शन कमिशनाचो वयलो विश्वास गेल्लो आसा, गोंयकारांचो गेल्लो आसा, देशांतलो गेल्लो आसा. आमी पोंडा बाय इलेक्शन कशें करून इलेक्शन कमिशन आनी बीजेपी पार्टी एक जावन कशें करून कॅन्सल केल्लें आसा तें आमी पळयलां. आमी चॅलेंज केले जाल्यार इलेक्शन कमिशनान तेंचेच ऑर्डर बॅक करना, म्हणजे अशें जावपाकूच शकना. तेच नोटिफिकेशन घडटा इलेक्शन करचें म्हणून आनी तेजे नंतर ते बॅकआउट जाता तितूंतल्यान आनी फायट करतात. आमी सुप्रीम कोर्टात आमचे मॅटर आसा. सो आमचो इलेक्शन कमिशनाचेर विश्वास ना, कारण इलेक्शन कमिशन ही प्रोसेस फॉलो करपाकूच सोदना. सो आमी जो प्रेयर्स जो घातला की आमची जी रिप्रेझेंटेशन जी दिल्ली आसा, खास करून आमी 3 रिप्रेझेंटेशन डेटेड 11 जुलय, 27 जुलय आणि 2 ऑगस्ट हेंचेर ही एक्झामीन करची. आमची ऑब्जेक्शन कारण सिमिलर नाव आसा. नंबर 2 तितून भितर आमच्या ऑब्जेक्शनाचेर स्टडी जावची आणि ती डिसिजन घेवची. दे शूड टेक अ डिसिजन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी ओनली आफ्टर कन्सिडरिंग आवर ऑब्जेक्शन्स. आणि त्यांनी दुसरे कडेन नाव प्रपोज करचे, आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना त्या फाटी. आनी खंयचें नाव ऑब्जेक्शन आनी आमी एक इंटरिम स्टे मारला, जो मेरेन आमची जायना त्या मेरेन त्या पार्टीक फॉर्म करपाक दिवची न्ही. तुमकां फक्त एकूच हें करता, आमची गोंयांत सगळे आमकां रिफर करता आसतना गोवा काँग्रेस रिफर करता. हे आयचे आनी कालचे न्ही, ज्या दिसा साकून आमी पार्टी स्टार्ट केल्या तेन्नाच्यान आमकां गोवा काँग्रेस म्हणटात. आमची सगळी सोशल मिडियाची हँडल्स, सगळे प्लॅटफॉर्म, आमचो हो पयलो म्हणजे हो आमचो इंस्टाग्राम. आमी हेय डॉक्युमेंट आमी हायकोर्टा कडेन धाडलेले आसात, आमी इलेक्शन कमिशना कडेन धाडलेले आसा. आमचो हँडल आसा ताका नांवूच गोवा काँग्रेस आसा आनी हो व्हेरीफायड हँडल ब्लू टिक. हो आमचो फेसबुक पेज. ह्या फेसबुक पेजीचेर आमचें नाव आसा गोवा काँग्रेस, अगेन व्हेरीफायड पेज. आनी आमी आयज आनी काल आनी 1 म्हयने पयलीं 2 म्हयने पयलीं जेन्ना सोशल मिडियान स्टार्ट जाता तेन्नाचे आमी हे यूज करतात. आनी हो आमचो एक्स, हाचेर बी आमचें नाव आसा गोवा काँग्रेस आनी ते व्हेरीफायड. सो गोवा काँग्रेस हे नाव गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे बरोबर आयडेंटिफायड जाल्ले आसा. वोटर आमकां वळखतात, गोंयकार आमकां वळखतात, ते गोवा काँग्रेस म्हणून वळखतात. तातूंतल्यान ह्या नांवाची जर अनेक पार्टी फॉर्म जाली जाल्यार वोटरां भितर कन्फ्युजन जातलें आनी वोट स्प्लीट करतले. सो खरे तरेन डेमोक्रेसी प्रोसेसाक बाधा येतली. आनी इलेक्शन कमिशनाचे त्यांचे ओन सर्क्युलर आसा, त्यांचे स्वताचेच गायडलायन्स आसा की ते नांव जर सिमिलर दिसली जाल्यार ते नांव दिवप ना. सो आमी त्यांचोच कायदो फॉलो करपा खातीर आमी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें पूण आसा. गिरीश बाब तुमचे रजिस्टर्ड आसा गोवा काँग्रेस म्हणून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन? जेन्ना आमचे ना तुम्ही म्हणले ते सिमिलर न्ही म्हणून हो प्रश्न केला तुमकां. जस्ट हो मॅटर आसतो कोर्टान डिस्कस जाता. हो मॅटर कितें आसतो इलेक्शन कमिशनान डिबेट जावपाक जाय. गोवा काँग्रेस म्हणून हें नांव आमी कंप्लिटली यूज करतात प्रत्येक हेचे खातीर. आनी इट इज व्हेरीफायड पेजेस दॅट वी आर युजिंग. आनी त्यांचे सर्क्युलरूच सांगता, त्यांचे गायडलायन सांगता, इलेक्शन कमिशनाच्यो गायडलायन सांगतात की सिमिलर नाव आजचे न्ही. हय पूण ते कारण रजिस्टर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन आसूंक जाय न्ही. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी हे आमचे गोंयची आमचे नाव. सो गोवा आनी काँग्रेस ही 2 नांवां डेफिनेटली येतकच लोकां भितर कन्फ्युजन तयार जाता. That's why we have gone to the High Court now. आमी हायकोर्टात आसुनी सांगला स्टे मागलेली आसा. सर माझा प्रश्न राहिला गोवा फॉरवर्डला बघून एक मिनिट, हो इश्यू कवर न्ही, त्याचो प्रश्न घेऊ. तो मागचो तर इनकेस ती पार्टी अस्तित्वात येईल तुमकां मार बसतलो गोवा काँग्रेस पार्टी? तो मार बसतलो ना बसतलो हो वेगळो विषय. आमचे काम आसा आमचे नावाचे पार्टीचे आनी खंयचेच पार्टी फॉर्म जावप, कारण कॉन्स्टिट्यूशन आमकां तो अधिकार दिता, इलेक्शन कमिशनाचे गायडलायन्स आमकां ते अधिकार दिता. पूण गिरीश बाब आयज मेरेन लोक जे काँग्रेस म्हणून मारता न्ही तो हात पळोवन डायरेक्ट मारतात, अशें नांव वाचून बी मारतात अशें म्हाका दिसना. खंय तरी
गोंयान जाता कारण इतली वर्सां सो सिम्बॉल कारण तो चेंज जावपाक शकता न्हू सेम सिम्बॉल मेळचो ना तांकां कमिशना कडेन हायकोर्टान मागीर आपली फुडया गेल्या काही दिवसात काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी जे काही चालू आहे म्हणजे परिस्थिती बघितली तर एकंदरीत अशी एक चर्चा आहे की काँग्रेस गोवा फॉरवर्डला वगळून फक्त आरजीपीला सोबत घेऊन निवडणूक लढवू शकते. तुमचं काय मत आहे याच्यावर? तुमचा मी प्रश्न नोट केलेला आहे. मी तो आम्ही कन्सिडर करू. मग ते दुसऱ्या काँग्रेस हाऊस एक रेडी हाव एक्स प्रेसिडेंट म्हटलं किती पैसे पैसे दिले ना आणि किती झाले ना पण प्रश्न अमित पटना म्हटला की ऑफिस ऑलरेडी असा फक्त काँग्रेसीन पेमेंट दिवन जाय बाकी तो कस्टडी हेतून घेऊन जाय. आम्ही एक गेला हितून 2017 आनी 7 ऑफिसां लुईजिंग फालेजन अध्यक्ष आशिल्लो. त्यांनी आमी ते बूक केल्ले आनी 1 crore आमी तेन्ना पे केले. तेजे नंतर तो बॅलन्स पेमेंट आशिल्लो तो आमी करूं नाशिल्ले. सो तेंचे पैकी आमचे थोडे लिगल इश्यू आसात बट आमी पेमेंट केलो ना. आय डोंट नो. सो तुम्ही ते ऑफिस परत घेवपाचे प्रयत्न करतले काय? आमी तेंचे कडेन कॉरस्पॉन्डन्स केले पूण ते आतां अमाउंट खूब आसा सो पूण तो 1 CR तुमी भरला तो आजुनूय थंयच आसा तांचे कडेन आसा. लुईजिंग प्रेसिडेंट आसतना त्यांनी 7 युनिट्स थंय बूक केल्ले. राहुल गांधींच्या छात्रों की कूच कार्यक्रमाला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतो. बाबा पुण्यात सुद्धा उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात तशा पद्धतीचा कार्यक्रम घेण्याचा किंवा राहुल गांधींना आणण्याचा काही प्रयत्न आहे? ते नॉर्मली छात्रोका गुंज स्टुडंट्स त्याला इन्व्हाइट करतात. गोव्याचे तर स्टुडंट्स त्याला इन्व्हाइट करेल नक्कीच करेल. अलायन्साचे उलयता तेन्ना तुमी फकत 2 पार्टीचें नांव काडलें. गोवा फॉरवर्डाचें तुमी नांव काडलें तो तुमी दिल्ली तेन्ना We respected the decision taken by Goa Forward Party to keep alliance talks on hold. We have to respect that decision. पण आमकां विश्वास आसा की बेगीनूच ते टॉक्स इनिशिएट करतले, त्यांची डिसिजन ते रिव्यू करतले आणि आमी तांकां रावता. ज्या दिसा ते रिव्यू करतले नेक्स्ट डे विल स्टार्ट द talks with Goa. Girish, तुम्ही म्हणतात अशें पूण the reason why he said the president of Goa Forward, Vijay Sardesai said the reason is on hold because it's only a discussion and discussion, nothing concrete is happening out of it. That's the reason he's tired and saying that I'm pulling out of this. I've heard your expression. Now what's your response to that? Why it is not moving forward? प्रत्येक क्वेश्चनाक आमी मिडिया कडल्यान तांकां उलयता. विजय आनी हांव उलयता न्ही आमचें कितें आसता आमी डायरेक्ट उलयता. ती तुमचे उलोवप सस्पेंड आहा सध्या म्हणून ते विचारचे पडटा न्ही. तुमी तेंकां कन्विन्स करपाक ट्राय करता. आमी सगळे तरेचे प्रयत्न करतले. टॉक्स रिस्टार्ट डेफिनेटली. हांव तेंचे थोड्या मेंबरां कडेन सुद्दां हांव पर्सनली उलयतां. जाता तितले बेगीन टॉक्स स्टार्ट जावन गोंयकारांक सगळ्यांक जावपाक जाय. सो जो मेरेन टॉक्स स्टार्टूच जायना जावपाना तो मेरेन कशें मुखार पावतले. पण दुसऱ्यातले तुमचे एक्स प्रेसिडेंट असून विजयाक मेळलो ते तुमचे लोपी ते असतात. गोवा फॉरवर्ड That's okay. Goa Forward is a part of our alliance. They form केलं ते कंटिन्यू आसा. Absolutely. ते हाती तरी There is a part of. आम्ही खूप पावटी बरोबर करताली. तुमचे एमएलए मेळा तो माहिती आसतले हिल्टन टच आसता का कार्लोस टच आसता युरी टच आसता. इट्स नॉट एन इश्यू. तो वांटेका ना होता. मराठी राजभाषा निवड समिती 21 तारखेक घडोवन दिवपाचें विधानसभेचेर. सो तुमचो तेंको आसतलो मराठी ऑफिशियल लँग्वेज करची ऑफिशियल लँग्वेजीचो जो इश्यू आसा तो खूब पयलीं सेटल जाला आसा. जे कितें मराठी खातीर करपाक जाय आसा ते म्हाका दिसता मराठी अकादमी आसा किंवा बाकीचे संस्था आसा चालू आसता. सो तुमचो तेंको आसतलो तुमी पार्टिसिपेट जातले का पालघर जेन्ना वतले राज्य भाशेचो इश्यू हो खूब पयलीं क्लोज जाली आनी कितलेशेच इम्पॉर्टंट व्हडले व्हडले इश्यूज आसा गोंयकारां मुखार. तेजेर इम्पॉर्टंट ना रिजनल जो लँग्वेजचो इश्यू आसा तो ऑलरेडी रिजॉल्व जाल्लो आसा.
थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.